नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कोलवाळे स्क्रॅप यार्डाक लागलो उजो। सकाळीं 11 लागिल्लो उजो 8 वरां उपरांतूय येना नियंत्रणांत। सात दिसां भितर स्क्रॅप यार्ड उडयात काडून सुकूर पंचायतीची स्क्रॅप यार्ड धन्यांक नोटीस। लायट बिल फारीक करचे आदी घर विकले तरी लेगीत जातली कारवाय। थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यांक वीज मंत्र्यांची शिटकावणी। तुमचे कडेन भोवमत आसा, तुम्ही जाय ते करात, पूण आमकां दियात आमचो अधिकार। मागता विजय सरदेसाय। गोंयचे येरादारी वेवस्थेचेर जाल्या 3 तेरा। दक्षिण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो आरोप। आनी वास्को भुंयगत वीज केबलिंगाचे काम मार्च मेरेन जातले पुराय, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार। आता खबरो विस्तारान। कोलवाळे वाठारांत एक भिरांकूळ घडणूक घडल्या। कोलवाळे मुर्शिवेळार हो भंगार अड्डो आसा। रिजवान अहमदाच्या भंगार अड्ड्याक हो उजो लागलो आनी कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्यानूय सोमतोच पेट घेतलो। भंगार अड्ड्यात वेल्डिंगाचें काम चालू आसतना अचकीत कीट उसळून उजो लागलो। उजो लागले उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावन उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो, पूण उजो कांय नियंत्रणांत आयलो ना। उजो नियंत्रणांत येना तें पळोवन परवरे आनी पिळण फायर स्टेशनावेल्यान फायर टेंडर्स आपयले। 4 गाडयांनी उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर नेटान यत्न केले। उपरांत पणजेच्यानूय एक गाडी आपयली, पूण तरीकूय उजो नियंत्रणांत आयलो ना। उजो पालोवपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचें तर गोंयचो सहाय्यक विभागीय अधिकारी अजित कामतीन सांगले। सकाळी 11 वरांचेर लागिल्लो उजो 8 वरां उपरांतूय नियंत्रणांत हाडपाक अपयशी थारल्यात। एका स्क्रॅप यार्डाक उजो लागिल्ल्यान वाठारांतल्या हेर स्क्रॅप यार्डांकूय उजो लागून सुमार खूब लुकसाण जाल्लें आसा। अकरा जावन 18 मिनटांनी आमकां म्हापसा फायर स्टेशनाचेर कॉल मेळ्ळें की कोलवाळे नियर बिनानी एका गोडावनाक उजो लागला। वी इमिजिएटली टर्न आउट फ्रॉम देम आनी हांगा येतून पावतकूच पळयलें जाल्यार हांगा स्क्रॅपचो एक यार्ड आसा, कवर्ड यार्ड स्क्रॅपाचो, ताका हांगा उजो लागिल्लो आनीक उजो एकदम इंटेन्सीव फायर आशिल्लो। ताका लागून इमिजिएटली म्हापशेच्यान आमी दुसरी गाडी मागयली। सबसिक्वेंटली पोरवोरीम फायर स्टेशन आनी पिलेन फायर स्टेशन हांगच्यानूय गाडयो आयल्यो। 4 गाडयांनी फायर फायटींग करपाक स्टार्ट केलें, म्हणून उदक जशें जशें आमचे रोखडे सोंपपाक लागलें आमी अजून पेडणेच्यान एक गाडी आपयली आनी पणजेच्यान एक गाडी आपयली आनी तातूंत आमी फायर फायटींग करून आतां उजो ऑलमोस्ट कंट्रोलान हाडलेलो आसा। फक्त प्रॉब्लेम इतलो आसा की उजो आमी फोम सुद्दां यूज केलो, पूण तरी आसतना आमचो जो उजो जो पेट्टा तो काही वेळात फोम जेन्ना तो फोमाची शियर स्ट्रेंथ काबार जाता तेन्ना तो उजो परत पेट्टा, कित्याक ग्लास वुलाचे स्क्रॅप भरपूर आहा भितर। ताका लागून इट इज बिकमींग व्हेरी मच डिफिकल्ट टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। आमी कसो कसो आतां फायर मोर दॅन 50% अंडर कंट्रोल हाडलेलो आसा एंड स्टील फायर फायटींग वर्क इज गोईंग ऑन थँक्स टू ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल जाणी आमकां कंटिन्युअसली उदक दिल्लें आसा। जवळ जवळ आमचे 6 गाडयो हांगा आतां ऑलरेडी फायर फायटींग करतात आनी which have done almost 32 to 35 trips of water.
बुधवारा सुकूर वाठारांतल्या सगळ्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याची पळोवणी सुकूर पंचायतीन केली। बेकायदेशीर भंगार अड्डो 7 दिसां भितर काडपाची नोटीस सुकूर पंचायतीन दिल्या। तशेंच पंचायतीच्या आदेशाची अवहेलना केली जाल्यार खर कारवाय करतले अशें सुकूर पंचायतीच्या सरपंचान सांगलां। जाल्यार उरिल्ल्या 2 भंगार अड्ड्याचेर लेगीत कारवाय करतले अशें तांणी ह्या वेळार कळीत केलें। की सुकूर ज्युडिशियलान जितके स्क्रॅप यार्ड जे जालां आनी आमच्या नदरेक जे कंप्लेनी ज्यो जाल्या आमच्या लोकांचे फोन कित्याक फाटले फावटी एकदां उजो पेटलो थंयसर सो उजो पेटना फुडें सुकूर पंचायतीचें नांवूय मातशें पिड्यार जालें कितें कोण तरी म्हणूंक लागलें की सुकूर पंचायतीन सगळें स्क्रॅप यार्ड नाका नाका तसले धंदे चलता। सेम आनी एक गजाल जाली तेच्या उपरांत की घंटा मेळ्यो सो ते मिनिस्टराचे आमच्या आमदारा थ्रू सुद्दां पावले सो ते आमचे सुकुरान आमी एक फॉर्म डिसिजन घेतला बॉडी मिटिंगेक की जितकी सुकुरान ज्युडिशियलान जितकी स्क्रॅप यार्ड जी आसा पळय ती टोटल आमी क्लीन करपाक लागून आयज आमचे सरपंचान इनिशिएटीव घेवन सो सगळ्या मेंबरान सपोर्ट करून आयज आमी हे स्टँड घेतलेले आहा। सो 4 इन्स्पेक्शन आयज केल्या आनी तांकां ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां की 7 दिसाचो टायम दिला। 7 दिसां भितर तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय ना समज क्लियर करिना जाल्यार आमी एज अ सुकूर पंचायत सगळे बॉडी विथ सरपंच सो आमी तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले आनी जितके समज तेंच्यांनी जर समज काडिना जाल्यार तितके आमी उखलून समज उखलले जाल्यार ती फायन येतली तेंच्या ओनरा कडसून आमकां रिकवर करून घेवचे पडटले। आनी आमच्या नदरेक आतांच आमकां आनीक नदरेक 2 येयल्या की आनीक 2 आसा सो इमिडिएटली आमी फाल्यां तांकां नोटीस काडून इमिडिएटली तांकांय आमच्या तेंचें इन्स्पेक्शन करून सो आमी सुकूर जें आसा पळय क्लीन आनी ग्रीन करूंक सोदता। आनी आमदाराकूय आमकां कितें आमदारा कडसूनय आमकां फोन येयल्ले सो यार्डाक लागून सो तेजोय आमकां सपोर्ट आहा तेजोय सपोर्ट घेवन आमी टोटल सुकूर जे आसा पळय ते आमकां क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय। तुमचे घर बंगलो फ्लॅट वा व्यावसायिक आस्थापनाच्या बिलाची थकबाकी फारीक करचे आदी तुम्ही ते विकले आसत तरी तुमचेर योग्य ती कारवाय जातली। कांय जाणांची जाल्यार कोट्यांनी रुपयांची वीज बिल थकबाकी आसा। ही थकबाकी फारीक करूंक ना जाल्यार आमी तुमचेर केस दाखल करतले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान शिटकावणी दिल्या। वीज बिलाची थकबाकी फारीक करपा खातीर जाहीर केल्ले OTS येवजणेच्या उक्तावणा वेळार मंत्री सुदीन उलयताले। एक घर आसा आनी ते घर दुसऱ्याक विकपाक जाय अशी कितलेशेच आस्थापन आसा इंडस्ट्रियल आसूं रेजिडेन्शियल आसूं किंवा कमर्शियल आसूं ज्यांचे पेंडिंग बिल्स लाखांनी रुपया आसा 1 कोटी सुद्दां काही पेंडिंग बिल आसा पूण दे कांट सेल आनी सेल केले जाल्यार सुद्दां ताका आमी कनेक्शन दिवंक शकता। आनी त्या खातीर हाजेर पर्याय कितें होय विचार विनिमय आमी ह्या OTS स्किमीत केला। बाकी डिटेल हांव उलयना डिटेल ते उलयले आनी आतां कोणीय जर अशें कितें आस्थापना घेता म्हणजे घर आसूं फ्लॅट आसूं इंडस्ट्रियल युनिट आसूं किंवा कमर्शियल युनिट आसूं आनी ताजे जर पेंडींग आसा आमी केस घालतले ते ओरिजिनल मार्काचेर घालतले आनी ह्या स्किमीत सगळ्यांनी भाग घेवन ते पे करपाचे आनी हे आस्थापन घेवचें असो एक निर्णय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान एज ए फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्यान घेतला। त्याशिवाय बाकीचे आता विचारता तुम्ही की बाकीच्यात कितें काय म्हणून आमी प्रिन्सिपल अमाउंट माफ करूना जे DPC आसा ती चडशी माफ केल्या। चीफ इंजिनियरान सांगला की खूप वर्सां पासून हे पैसे येवपाचे आसा गव्हर्मेंटाक जवळ 450 कोटी। आमचो जो आतांचो रेट्स आसा व्हेरी लो एज कंपेर्ड टू फाटी सगळे महाराष्ट्रांतले सगळो जो स्टाफ आसा इन्क्लुडींग सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर हांगा एखादी मोठे तांचे संमेलन जालें आनी तांचे आनी आमचे हांव कंपेर करतालो रेट्स देर इज अ वास्ट डिफरन्स इवन इन वॉटर सप्लाय। आमचो रेट आसा डोमेस्टिका 1 to 100 ₹1.60 परत 101 ते 200.35 ताजेर 2.35 201 ते 300 2.95 रुपीज 301 ते 400 3.9 आणि एबोव 400 हे डोमेस्टिक इट कम्स टू अराउंड 4.5 पण मॅक्झिमम जो रेट आमचो आसा 4.5 तांचो मॅक्झिमम रेट कम्स टू अराउंड 9 रुपीज।
हांव सभापतीची माफी मागपाक तयार आसा. जाय जाल्यार व्यक्तिगत पावण्यार लेगीत हांव सभापती रमेश तवडकरांची माफी मागता अशें मत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलें. मात विरोधी पक्षांच्या आमदारां कडल्यान आपले मुद्दे मांडपाचो अधिकार काडून घेनाकात. जे सभापतींचे बरे मागपी आसात तांचे कडेन हांव ही मागणी करता अशें विधान विजय सरदेसायान ह्या वेळार केलें. To apologize, I regret. If the speaker is hurt, I regret. This is an apology. But I am also saying the same ST Morcha or BJP or the speaker, anybody close, should also convince him to give us our say. You may have your way. See, Raj Gopalachari Mandane Parliament सांगले नेरूक. Let us have our say. You may have your way. तुझ्याकडे मेजॉरिटी हा, you will have your way. But let us have our say. आज गोंयान चल्ला ते कितें? गोंयान चल्ला ती सालाजारशाही. की ओपोजिशनान उलोवपूच ना. ओपोजिशनान कितें उलोवप ते सांगतले. आनी सेल्फी काडून लोकांक उबे केले आनी हे सायडीन एम्ब्युलन्सान लोक मेले. ताजेर उलोवप ना. ताजेर उलयल्यार तो म्हणटा अपमान केलो स्पिकराचो अपमान करूं हांवें. आनी स्पिकराच्यान म्हजें कांयच वायट ना. ऑन द कॉन्ट्ररी स्पिकराच्यान म्हजें रिलेशन बरें आहा. तांकां रिग्रेटाचें उतर कळटा जाल्यार हांव माफी मागूंक केन्नाय तयार आहा. घरा कडेन वचून तयार आहा स्पिकराच्या. अशी पब्लीक माफी जर कमी जाता घरा कडेन ताचे वचून माफी मागूंक तयार आहा. पूण मातशें आमकां गोंयचे गोंयकाराचे आनी गोंयकारपणाचे इश्यूज प्रश्न एसेंब्लीन काडून आमकां चान्स दी. आनी देवा कडेन ताका मागता की देवान ताका ही बुद्धी दिवची. आनी इगो करपाचो कांयच गरज ना. हो इगोचो इशू न्ही, हो लेजिस्लेटीव फ्रिडमाचो इशू. खरेंच जर आमी स्वतंत्र जाल्यात, खरेंच जर आमकां मुक्ती मेळ्ळ्या, काय आमी फक्त दाखोवपाची मुक्ती, पाकले गेले आनी हे आयले इतलेच तें. लेजिस्लेटिव फ्रीडम आमकां दिवचो. आनी स्पीकर हॅज टू प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट. स्पीकर हॅज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द 7 legislators. He is the custodian of the house. He is not ruling party member. After he gets elected, he has to be bipartisan. He cannot be partisan. He cannot be speaking for the ruling party. Ruling party cannot treat him as आमचो एक हे म्हणून कार्य करतो ना. तो आता स्पीकर, ताजो मान ताजी मर्यादा दुसरीच जाता. हे आमकां कोणी तरी सांगूंक जाय. म्हणून आमी काल गव्हर्नरा कडेन गोंयांत टॅक्सींक मिटर ना देखून हांगा येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक टॅक्सी कार लुटतात असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान केला. गोंयांतले टॅक्सी कार जे भाडे घेतात ते पर्यटकांक परवडना देखून सरकारान टॅक्सीचे भाडे थारावपाची गरज आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें. जायत्यो फ्लायट थिंगा वतल्यो. आमच्या गोंयांत टॅक्सीक मिटर नाय. हांव कांय म्हणिना, पूण सरकाराक उलो मारता एक रेट काडे. कुमके कोडेसान वास्कोसान पणजे, वास्कोसान मडगांव, मोपासान मडगांव, मोगानिवी a rate derived based on the number of kilometers. आनीक हे सगळे मोटरांचेर मांदी ताणें हें कोन्न दी. कित्याक एक फावटी कितें रेट मागताय फुडें ते ट्युरिस्टांक नाच जाता तें बंद करात. देर शूड बी ऑर्डर in the state of Goa. Tourist taxi नाय, तांकां मिटर दिवंक नाय, हांव कांय म्हणना. बट तांकां रेट्स फुडें आसात. ते रेट्स ट्युरिस्टांक कोण दी, गांवच्यांकूय कोण दी, की बेस्ड ऑन नंबर ऑफ किलोमिटर्स तुमी इस्टॅब्लिश कराय रेट्स आनी ते टॅक्सीचेर मार्यात सगल्याक तांकां कोण दी. आनी जे लोकांक फुटयतात आनी कितेंय पळय सांगतात ते बंद जायना. गोंय सरकारान येरादारी वेवस्थापनाचे बारा बिरेस्तार करून उडयल्यात असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. जुवारी पूल उक्तावण करचे पयलीं 4 दीस लोकां खातीर सेल्फी आनी सेलिब्रेशन करपाक सरकारान उक्तो केलो. ताका लागून व्हडा प्रमाणात ट्रॅफिक जामाचो त्रास लोकांक सोंसचो पडलो. लोक 4-4 वरां अडकून उरले. तशेंच परवरीच्या जंक्शना लागसारूय फाटल्या कांय दिसां सावन व्हडा प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाता. पूण हाचेर सरकाराचें लक्ष ना अशें सार्दिनाचें म्हणणें. एक टुरिस्टीक प्लेस जावन आसा आनी ह्या दिसांनी ओजरांनी लाखांनी म्हणटा ते भशेन गोंयांत टुरिस्ट
आमकां विजीट करता. क्रिसमस सीजन आनी न्यू वर्स एकदम सबंद देशांत आनी जगांत जायते फॉरेन ट्युरिस्टूय क्रिसमसाक आनी न्यू वर्साक गोंयांत भेट दितात. पूण पळोवपाक गेल्यार वता थंयसर बघून ब्रिजीचेर लोकांक इतले त्रास पडल्यात ती पावटी म्हाका बघून आयला ते भशेन हांव दिल्ली आशिल्लो क्रिसमसाक आयला 2 वरां आनी एक पाट मायल्स ट्युरिस्टांक ब्रिज क्रॉस करपाक गेल्ले आसा. हो दुर्गम जावन आसा आनी आमकां लोक दिसता की ट्युरिस्ट येतात ते बरे मनान खोशयेन परते वचपाक आमकां जाय and we want them to come back every season. थोड्यांनी निर्णय घेतलो आशिल्लो घेतलो जातलो की परते आमी गोंय वचप आनी खंय या. हें जावपाक जायना. हांव कालींच पुलिसीको डिस्कस केल्ली आनी आयज येता आसून हांवें पळयलां they have kept order. आता वास्कोच्यान दोनी लायन दवरल्यात, तुयेवदानूय दोनी लायन दवरल्यात. तेन्ना हांव म्हणना वेळ जावचो ना म्हूण कितें जाय तो लोक आयलो नासता. पूण दिसता गोंयांत आमकां ट्रॅफिक पुलीस नाय म्हूण द डिसऑर्डर जी चल्ल्या ती हेरे कडेन ट्रॅफिकाक हांव उलो मारता मातशें डायवर्ट करात आनी ह्या दिसा फुडें कोण हेल्मेट घालना कोणे बेल्ट बांदलो ना तें धरून भोंवताय तें मातशें उणी कराय. पूण हें ट्रॅफिक जॅम जाता तें सारकुराय आनी मागीर न्यू वर्साची परतीन दवराय तांकां. आमकां ह्यो रूल कितें त्यो इम्प्लिमेंट जाल्ली जाय पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथींग. वास्को वाठारांतले लायटीच्यो मेन लायनी सगळ्यो इबाडल्यात. इबाडिल्ल्या लायनीच्या जाग्यार नव्यो लायटीच्यो लायनी घालच्यो म्हणून मुरगांवकारांनी फाटल्या कांय दिसां पयलीं मागणी केल्ली. हे मतींत घेवन फुडल्या कांय दिसां भितर वास्को वाठारांत अंडरग्रावंड केबल घालपाचें काम सुरू करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुधीर नेवळकारान दिलें. मंगळारा वास्को वाठारांत विजेची लायन व्हरपा खातीर बुन्यादी फातर लायले उपरांत तो उलयतालो. आनंद जाता की वास्कोकारांची म्हणजे मार्मागोवा तालुक्याची एक मागणी आशिल्ली की ज्यो मेन लायनी आयल्या त्यो सगळ्यो लायनी डिटोरिएट जाल्या, खूब जुन्यो जाल्या आनी त्यो बदलपाक जाय आनी ताका लागून कितलेशेच प्रॉब्लेम मार्मागोवा तालुक्यांत जाताले. आनी त्या खातीर जेन्ना मंत्री म्हणून हांवें हें डिपार्टमेंट हातांत घेतलें तेन्ना निश्चय केलो की अश्यो लायनी ज्या कडेन आसा त्यो काडपाच्यो. आनी तातूंतल्यान पयलें काम फाटल्या मंत्र्यान ताचो एस्टिमेट केल्लो आनी तें मुखार व्हेल्लें. त्या खातीर रिवायज एस्टिमेट करून आमी हें काम पयलीं टेंडर केलें आनी आज ताची सुरवात जाली. अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क जें आसा तातूंत 2 प्रकार आसता. एक ST लायन आनी एक LT लायन. ST लायन सगळे गांवांतले आसा तें काम आमी ऑलरेडी चालू जालां. LT लायन ज्यो आसा त्यो आमी सद्या म्युनिसिपालिटी एरियेंत आनी मेजर जी टावन आसा त्या हातूंत आमी करपाक हातांत घेतला. आनी वास्को सिटी जी आसा म्हणजे जी वास्कोची म्युनिसिपल एरिया आसा तातूंत आमी LT लायनीचें काम येता ते मार्च पर्यंत घेवपाक सोदता. जाता आज हें काम करत खूब तेंपाचें पेंडींग आशिल्लें आनी त्या खातीर खुबश्यो आमच्यो लायटीचे प्रॉब्लेम्सूय जाताले. जेन्ना सुदीनबाईन मंत्रीपद घेतलें तेन्ना पसूनच एक कामाचो धडाको म्हणटा तो सुरवात जाल्या आनी वास्कोनूच न्ही तर सगळ्या गोंयभरांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खूब कामां हातांत घेतल्या आनी हें काम ताजोच एक भाग आसा. 50 कोटीचें म्हणजे धाकटें भशेन एक व्हडलें काम जेणे करून फुडल्या काळांत मुरगांव तालुक्यांत लायटीचे प्रॉब्लेम खूब कमी जातले आनी जे प्रॉब्लेम जावचेच ना म्हणजे 20 वर्सां फुडले चिंतून हें केल्लें आसा. तशेंच म्हाका खूब उमेद जाता की आमी सदांच सुदीनबाईच्या फाटल्यान लागिल्लें की वास्को अंडरग्रावंड केबलिंग जावचें वास्कोकाराचें हें स्वप्न आशिल्लें म्हणून आनी तें करून घेवचें म्हणून. सो आज तांणी म्हाका फाटींय सांगिल्लें आनी एक फंक्शनाक डिक्लेरूय केलें. आजूय ताणें ओपनली ऑन देर स्टेजीर सांगलां की मार्चा पयलीं सिटींतले एरिया जी आसा ती अंडरग्रावंड केबलिंग जातली आनी ताका म्हाका दिसता हें न्यू इयराचें सरकाराचें गिफ्ट वास्कोकारांक मेळटलें आनी त्या खातीर हांव सुदीनबाईचें हांव अभिनंदन
तुका जर कापस्ताद आसा जाल्यार आमचेर जे आरोप केल्यात ते सिद्ध करून दाखय अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी विकास भगतान कुमारजोयेचो आमदार राजेश फळदेसायाक केल्या. आमच्या पक्षाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांकडेन आरे म्हळ्यार कितें रे म्हणपाची कापस्ताद आसा अशें म्हणीत भगतान तिडक उक्तायली. फाटल्या दिसांनी राजेश फळदेसायान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायाचेर आरोप केले उपरांत भगत उलयतालो. काल कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय काल प्रेसा फुडें उलयतना एक शब्द वापरलो की आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बीजेपीक येवपाक एका मिनटाक तयार आसा पण पक्ष ताका घेना म्हणून. हो राजेश फळदेसाय कोण? राजेश फळदेसायची फक्त इल्लीशी हिस्ट्री सांगता. कावरे म्हणून एक गांव आसा सांग्यार, त्या कावरे गांवांतल्यान हो पळोवन कित्याक गेलो हे कावरेच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा. थंय वचून कुमारजुव्याक गेलो. कुमारजुव्या वचून तूं कसले कसले धंदे केले हे कुमारजुव्याच्या लोकांक खबर आसा. ताजे उपरांत तूं काँग्रेसी कडेन कसो लाचार जावन तिकीट मागतालो हे काँग्रेसीक खबर आनी गोंयभर लोकांकय खबर आसा. ताजे उपरांत तूं भारतीय जनता पक्ष निवडून येतकच 5 दिसां भितर लोकांलो मॅन्डेट तुका दिल्लो तो तूं विरोधी पक्ष आपल्याक रावपाक नाका, आपूण जाय जाल्यार वेळ पळय राजीनामो दिन येता म्हणून तूं प्रदेश अध्यक्षाच्या दारां वचून बसतालो, मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून बसतालो. तूं आमचेर उलयता? तूं स्वताची लायकी आसा आमचेर उलोवपाची? आमी आमचे गोंयकार गोंयकार आनी गोंयकारपण राखला. तूं जे पळय कोणाचे बावली जावन उलयता ते पयलीं उलय. मुख्यमंत्र्याच्या ताटापल्ले माजाड जावन उलयनाका. कापस्ताद आसा जाल्यार आमचेर आरोप जो करता तो सिद्ध करून दाखय. ओगीच खंय तरी आपल्याक एक महामंडळ मेळटलें काय कितें आनी कितें मेळटलें काय कितें काय पार्टी भितर मायनिंगाचे ट्रिपी मारपाक मेळटलें काय कितें म्हणून तूं आमचे नाहक आरोप करपाचो प्रयत्न करनाका. हाजे मुखार जर राजेश फळदेसाय किंवा भारतीय जनता पक्षाचे खंयचोय आमदार जर आमचेर असो उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका आमी सरसकट नीट करतले. आमचे कडेन ती कापस्ताद आसा म्हणून राजेश फळदेसायाक सांगता हेजे मुखार आमचेर किंबोना आमच्या पक्षाच्या आमदाराचेर अध्यक्षाचेर जर तूं उलयता तर 7 फावटी विचार कर. असो नाहक आरोप आमचेर करनाका. आमी आयजय बी गोंयकारां बरोबर आसा, फाल्यां आसतले. आमकां भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचपाची गरज ना. आमी सक्षम आसात विरोधी पक्षां रावन गोंयकाराचो आवाज विधानसभे भितर पावोवंक. मंगळारा आझाद मैदानाच्या सामकार आशिल्ल्या रस्त्याचेर अतकीत फोंडकूल पडिल्ल्यान व्हड बोवाळ जालो. दिसान दिस अपघाताचें प्रमाण वाडटा तें पळोवन लोकां मदीं भिरांत उप्रासल्या. हे फोंडकूल नेमके 3 रस्ते मेळटात थंयच पडिल्ल्यान यो वच करपी गाडयांची कोयणी जाता. देखून सुरक्षेचो उपाय म्हणून सरकारान बॅरिकेड्स घाल्यात. दोन 2022 हे वर्स सोंपपाक आतां फक्त 3च दीस उरल्यात. कोरोना महामारीच्या फाटल्या 2 वर्सांच्या काळांत लोकांक बरे वायटाचे जायते अणभव आयले. कितल्योश्योच गजाली लोकांनी वगडायल्ल्यो असल्यो पूण नवे वर्स लोकांक उमेदीचे नवे ल्हार घेवन आयला. माणकुलें गोंय जशें पर्यटना खातीर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद तशेंच गोंयचे खेळामळ देखीक. 2022 वर्सा निरोप दितना पळयात ह्या वर्सा गोंयच्या खेळामळार घडिल्ल्यो घडणुको. दोन 2022 गोंयांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंयकारांक नाउमेद केल्ले असले तरी खेळामळार गोंयच्या खेळगड्यांनी गोंया खातीर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर अभिमानास्पद कामगिरी केली. गोंय हे फुटबॉल मोगी त्या खातीरूच गोंयच्या फुटबॉल प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर डच प्रशिक्षकांची नेमणूक केल्या आनी ही गोंयच्या खेळामळा वयली म्हत्वाची गजाल. 2022 गोंयच्या खेळामळार कितें कितें घडलां हाचो हो धांवतो नियाळ. ह्या वर्सांतली गोंयच्या खेळामळावेली सगळ्यांत व्हडली घडणूक म्हळ्यार गोंयांत जाल्ली चलयांची अंडर-17 फिफा वर्ल्ड कप सर्त. ह्या सर्तीच्यो गोंयांत एकूण 16 मॅची जाल्ल्यो. देखून फुटबॉल मोगी गोंयाक हेर देशांच्या पंगडाचो दर्जेदार खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. पूण हातातोंडाकडेन आयिल्ली राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात गोंय फाटीं पडलें. हातूंत गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार गोंयची स्टार बुद्धीबळ खेळगडी भक्ती कुलकर्णीक मेळिल्लो अर्जुना पुरस्कार. सुमार 22 वर्सांच्या दुकाळा उपरांत गोंयच्या नशिबान अर्जुन पुरस्कार आयलो. जानेवारी 2022
नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात जाल्ले 22वे राष्ट्रीय सब ज्युनियर आणि सिनियर स्क्वे मार्शल आर्ट्स सर्तींत गोंयाक सांघीक जेतेपद मेळ्ळें. क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या पुतळ्याक लागून कळंगुटे बोवाळ पडिल्लो. मायकल लोबोन ह्या पुतळ्या खातीर फुडाकार घेतिल्लो खरो, पूण ह्या पुतळ्याकूच विरोध जावपाक लागिल्लो. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याचेर गेल्ल्या भारतीय पंगडाच्या प्रशासकीय निरीक्षक पदाचेर गोंयच्या सूरज लोटलीकर हांची नियुक्ती केल्ली. प्रजासत्ताक दिसाचे फाटभुंयेर केंद्रान पद्म पुरस्कारांची घोशणा केल्ली. गोलकीपर म्हणून देशभर फामाद आशिल्ले ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांचो प्रतिश्ठेचो पद्म पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. फेब्रुवारी 2022 जिनो ड्रॅगन पंगडान नागेशी युताक हारोवन सांगे T20 क्रिकेट सर्तीचें जेतेपद मेळयलें. MCC अकादमींत सावंतवाडीच्या AIMS अकादमीक हारयत आदर्श स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाची आदर्श ट्रॉफी जिखली. मार्च 2022 गोंयच्या आकांक्षा साळुंकेन बायलांच्या आंतरराष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तींत पयलें वस्तादपण मेळयलें. अमेरिकेच्या ग्वाटेमाला सिटी स्क्वॉश सर्तींत तिणें बाजी मारली. नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या एथन वाझान 5वो क्रमांक मेळयलो. ला प्लास गार्डन पंगडान गोंय क्रिकेट संघटनेच्या दक्षिण विभागीय वस्तादपण जोडिल्लें. बाप्तिस्ट वॉरियर्सान आयोजीत केल्ल्या राज्य पावंड्यावेले फुटसाल सर्तींत डिझायर 7 पंगडान जैत जोडले. ही सर्त सुरावले जाल्ली. हैदराबादान इंडियन सुपर लीग जिखली खरी, पूण तांच्या जैतांत खरो हिरो थारलो तो गोंयचो गोलकीपर लक्ष्मण कट्टीमणी. 3 पेनाल्टी आडयत ताणें हैदराबादाच्या जैताचो मार्ग सोंपो केलो. एप्रिल 2022 मडगांवच्या तेजस शेवडेन सेगीत 5वे फावट गद्रे गास्पर्डायज टेनिस सर्त जिखली. फायनलीत ताणें कर्नाटकाच्या प्रणीत वेणुगोपालाक 6-8-2, 7-8-6 असो सरळ सेटान हारयलो. गोंयच्या बायलांच्या पंगडान विदर्भाक 7 विकेटींनी हारोवन हॅट्रिक नोंदयली. सिनियर गटान गोंयच्या बायल पंगडान उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केल्लो, पूण हिमाचल प्रदेशाकडल्यान हार खावची पडिल्ल्यान गोंयचो प्रवास उपांत्यपूर्व फेरयेंत सोंपलो. मे 2022 गोंयची स्टार बॅडमिंटन खेळगडी अनुरा प्रभुदेसायान 68व्या अखिल भारतीय रेल्वे बॅडमिंटन सर्तींत 2 रुपया आनी 1 कांस्य पदक जिखले. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी एका वेळार आपल्या दर्जेदार आयोजना खातीर चर्चेचो विशय जावन राविल्ली ही सर्त 2022 वर्सा एका वेगळ्याच कारणाक लागून चर्चेक आयली. ती म्हळ्यार हे ट्रॉफीचे भांगरूच कोणे तरी फारायले खंय. गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावानूच हे विशीं चवकशेची मागणी केली. ऑक्टोबर 2022 चलयांच्या अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कपा खातीर गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हायब्रीड टर्फ खेळा मैदान तयार जाले. फिफान गोंय सरकाराचे मजतीन फातोर्डा मैदानाचेर हायब्रीड टर्फ घाले. गुजरातांत जाल्ल्या 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंयच्या अभिजीत निंबाळकरान जिमनॅस्टीक खेळ प्रकारांत गोंयाक कांस्य पदक मेळोवन दिलें. नोव्हेंबर 2022 गोंयांत जाल्ल्या आयर्नमॅन 70.3 सर्तींत पुण्याच्या एरोस्पेस अभियंतो निहाल बेगान बाजी मारली. गोंयची आंतरराष्ट्रीय सेलर कात्या कोएल्होन राष्ट्रीय सिनियर सेलिंग आनी आशियाई खेळा सर्तीच्या निवड चांचणेंतल्या पयले फेरयेंत बायलांच्या IQ फॉयल प्रकारांत भांगरा पदकाची कमाई केली. श्रीलंकेत जाल्ल्या राष्ट्रकुल युवा बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या एथन वाझान 12 वर्सां सकयल्ल्या गटांत भांगरापद जिखलें. कर्नाटकांतले फुटबॉल सर्तींत गोंयच्या पुलीस पंगडान मुंबय अकादमीक हारोवन अखिल भारतीय पुलीस फुटबॉल सर्त जिखली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.